विजय सरदेसाय आयिल्ले हांगा ताणें खूब अशी गोष्टी सांगले पूण ताणें क्रिटिसिजम करता दिसलें ना पूण क्रिटिसिजम कांय केलें ना आमदाराचें तुमकां दिसता की कितें आसता म्हजें आनी विजयाचें जशें रिलेशन सगळे आमदार कडेन बरें आसा आतां असेंब्लीन जो इशू जाल्लो हो ऑपोजिशन रुलिंगा भितर जायत आसता आनी विशय जो आशिल्लो म्हज्या मतदारसंघात संडे डायलॉग करपाक पळयलो हांवें ताका वयल्यान सांगलें म्हाका जर सांगलें हांव च्या वेवस्था बाकीची वेवस्था करता म्हणून इशू कितें आसता की खंयचो आमदार जावं तो फातरचोच आमदार जावं महापुतळेवले आमदार जावं आमी एक्सेसिबल आसा लोकांक आमकां लोकांक मेळटा आमी तुमकांय खबर आसा की एवरी सेकंड रेस्ट ऑफ द मंथ आमी सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक नवीन गोवाना सगळ्यांनी धांक वेगळे वेगळे विशयाचेर आमी डिस्कस करता गव्हर्मेंट सर्वंटा कडेन आनी सोल्युशन काडटा आतां हितून भितर कितें आसता की म्हाजें ऑफिस सदांच सगळ्यांक ओपन आसता म्हाज्या ऑफिसान रुलींग ऑपोजिशन अशें केन्ना कन्सिडर करना म्हाजे कडेन कोण ऑफिसान जे आपणाचे मतदारसंघाचे प्रश्न आमच्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडटा ते सोल्युशन करपाचो प्रयत्न हांव करता जावं ते कसलेच आतां ह्या दिसांनी सिवरेज काम चालू आहा लायटीचें काम चालू आसा आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचें आनी रस्ते डॅमेज जाले हांव मागता हांवें केन्ना ना म्हणून आमचो प्रयत्न आसा की रस्ते सारके करपाक जाय आनी हितून भितर हो प्रयत्ना भितर आतां लास्ट आज वत आसा तुमी पळयता आनी 2 दीस वत जाले आमी काम चालू केलां लास्ट 30 दीस कंटिन्युअस पास आसल्या कारणान जेन्ना ते करताले ते भायर सरताले आनी अशें करून आमची टिका करताले सो म्हाका खबर आसा आमी जो विशय जे मतदारसंघात काल हांवें पळयताले तुमच्या माध्यमांतल्यान न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान जे लोकांनी ताका विशय सांगल्या तेणेय लोकांक सांगले की हे विशय हांवें आमदार म्हूण विधानसभेन मानले म्हूण आनी हे विशय सगळे जे लोक सांगताले पळय वेगळे वेगळे विशय म्हज्या तकलेन आसा हे विशय सॉल्व करपाक म्हजोय प्रयत्न आसतलो आनी कोणाचे विशय आसा म्हाका केन्नाय मेळूंक शकता हांव केन्ना ऑपोजिशन रुलींग म्हणून पळयना जी मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंटाचें काम आसता हे सगळे आसता आनी सगळ्याचे घेवन बसता आतां थोडे ऑपोजिशन थोडे आशिल्ले तांकां दिसलें की म्हजेर भाशा करतलो तेजेर भाशा करतलो हे विचार ना करता एक पॉलिटिशियन जो आसा तेणें क्लियर सांगलें की कुडचड्या वयले विशय आयकपाक आयिल्लो आसा आनी लास्टाक गोवोरमेंटाक फोकस करून गोवोरमेंटा कडेन करून घेवपाचो आतां हांव गोवोरमेंटाचो आमदार आतां विशय जर तेणें मांडल्या ते फुडें सारके विशय आसा ते फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले थोडे विशय खंयचे खंय मांडलेले आसात ताका विशय आमी सोल्युशन काडूंक शकना पूण खऱ्यांनी लोकांचे विशय आसा जाल्यार सोल्युशन आमी काडपाचो प्रयत्न करतले